नमस्कार. आम्ही आज पळयता मांद्रे मतदारसंघातल्या जायत्या वाठारात जे रस्ते आहात, मुखेल रस्ते आसात, ते मुखेल रस्ते धोकादायक स्थितीत बनलेले आसात. जायत्या वाठारातल्या रस्त्याची चाळण जाल्ली आसा. जर मुखेल रस्तो पळयलो पारशे ते तुये पर्यंत जावपी रस्तो, हो रस्तो पुराय बाद जाल्लो आसा. रस्त्याची चाळण जाल्या. ह्या रस्त्याकडे आयज मेरेन सरकार कित्याक लक्ष दिना? सार्वजनिक बांधकाम खाते हे मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्याकडे आसा. तांणी अधिकाऱ्यांक सूचना दिवपाची गरज आशिल्ली. गेल्या वर्सा ह्या रस्त्याच्या एके सायटीन भूमिगत वीज केबल घालपाक रस्तो खणिल्लो. त्या उपरांत आता तुये ते पारसे आगरवाडा पर्यंत नवी पायपलायन घालपाकारी रस्तो फोडला. आणि तो रस्तो फोडत असताना पहिली कसल्याच प्रकारची त्यांनी डांबरीकरण करूंक ना, रस्तो व्यवस्थित बुजोवंक ना. पारशे जर आपण पळयले जाल्यार पुराय रस्तो बाद जाल्लो आसा. आता पावस थोडो कमी आसा. पावस जर व्हड लागलो तर हे खड्डे आसा ते व्हड खड्डे जातले आणि तातून पडून अपघात जावपाची शक्यता आहे. दुचाकी वाहनांक गाडयो चलयतना कसलो त्रास जाता हे आमी नजरेन पळयतात. तेच भशेन जर आपण मुखार गेले जाल्यार मोरजे वाठारांतूय काही रस्त्यांचेर व्हडा प्रमाणात खड्डे पडलेले आसात. मिलाग्रीस चर्च जी मोरजे आसा ताचे मुखार एक व्हडलो खड्डो पडलेलो आसा. मुखार गेले जाल्यार जे आपण एक विद्याप्रसारक हायस्कूलचे जंक्शन आसा थंयसर खड्डे पडल्या. ठिकठिकाणी उदक साठलेले आसात. मुखार गेले जाल्यार मड्डी ते दाबोलकर वाड्या हांगासर एक व्हडलो खड्डो पडलो. आणि हे खड्डे बुजोवपाक भौशीक बांधकाम खाते कित्याक दुर्लक्ष करता असो प्रश्न निर्माण जाता. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवची गरज आसा. भौशीक खाते हे मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सांबाळतात आणि तांणी आता स्वतः लक्ष दिवन हाचेर योग्य ती कारवाई करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर.